नमस्कार. प्रुडंटाच्या गजाली ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक राधिका कामत सातोस्कराचो माय मोगाचो येवकार. अशें म्हणटात की गोंय ही कलाकारांची खण. तरेतरेच्यो कला आंगान घेवन हांगा गोंयकार जल्माक येतात. असोच एक गोंयकार कलाकार जो गोंयांत जल्माक आयलो, जाचे सगळे भुरगेपण गोंयांत गेले, आज गोंयचें नांव पुराय देशभर फाकयता अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. आमचे मदीं आज खास उपस्थित आसा मराठी सिरियलींतलो, मराठी मालिकेंतलो तुजो म्हाजो ब्रेकअप हातूंतलो सायंकीत कामत, म्हळ्यारच चडशे जाण ताका समीर म्हणून वळखतात. येवकार सायंकीत. नमस्कार. सायंकीत, म्हाका एक सांग, तुजें हे कले वटेन ओडप कशें जालें? कशी कितें तुका ही आवड निर्माण जाली? ॲक्च्युली ल्हानपणा पासून हांव नाटकान बी काम करतालो आनी आवड आशिल्लीच नाटकान काम करपाक, पण करियर करपाचें अशें ठरवून नाशिल्लें हांवें. पण 12वी सायन्स करतकूच एक तें आसता न्ही आपल्याक की कितें तरी करपाक जाय आयुश्यान, एक वेगळें कितें तरी, आनी समाधान मेळना आपल्याक. सो तें समाधान म्हाका मेळनासलें. सो इंजिनियरींग करपाची आशिल्ली, पूण तें समाधान मेळनासलें. ना, ह्या खातीर हांव जगना. आनी म्हज्या तकलेन मातशें बरोच विचार येता की आमी कित्याक जगता, कित्याक, कारण इतकं आयुश्यभर आमी नोकरी करतले, बिझनेस करतले, इतको पयसो कमयतले, बंगलो घेतलो, शेवटी एंड ऑफ द लायफ आपूण मरतले, बरोबर, येवन कांयच वचचें ना. सो मागीर इतकें कित्याक कमयता, इंजिनियरींग डिग्री बी कित्याक करता? सो तातूंत हांव सॅटिस्फॅक्शन नाशिल्लें म्हाका. म्हणून 12वी सायन्स जातकूच म्हाज्या पप्पान एक टी स्कूल, प्रशांत नामले फ्रेंड फावंडेशन अशें एक इन्स्टिट्यूट आसा पुण्या. तर तो म्हणूंक लागलो, थंय वचून तूं कोर्स करता, एक्टिंगाचो कोर्स आसा. म्हणल्यार हां करता हांव, पळोवया. 4 म्हयन्याचो आशिल्लो. हांव थंय गेलो, 4 म्हयन्याचो कोर्स सोंपयलो हांवें. मागीर म्हणलें हातूंत कितें तरी आसा, ह्या कलेन कितें तरी आसा, आनी ह्या कले खातीर म्हाका जगचें अशें दिसलें. हें कारण आसा म्हजें जगपा खातीर, की म्हाका पयसो, म्हाका बंगलो, म्हाका कांय नाका, पण त्या कलेंतल्यान जें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा म्हाका, जेन्ना हांव स्टेजीर उबो रावता आनी जो परफॉर्मन्स करता, किंवा फिल्म सिरियलीन कॅमेराच्या समोर जो परफॉर्मन्स करता, त्या परफॉर्मन्सान म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळटा आनी त्या खातीर म्हाका जगचें दिसता. म्हणून हांव मागीर म्हणलें की ह्या हितूनच करियर करपाचें, आनी हांवें ठरयलें. पण तेन्ना कितें जालें, एक गोश्ट म्हाका कळ्ळी की शिक्षणा शिवाय तुमचें कांय जायना. खंयच्याय फिल्डान वच, शिक्षण जाय. सो म्हणून हांवें पुणे युनिवर्सिटी सेंटर ऑफ परफॉर्मींग आर्ट्स, ललीत कला केंद्र अशें ताका म्हणटा, त्या इन्स्टिट्यूटान हांवें डिग्री घेतली ह्या क्षेत्रांत. आनी थंय म्हाका बरेंच कितें शिकूंक मेळ्ळें. म्हणजे आपल्याक कितें दिसता, परफॉर्मन्स म्हणल्यार फक्त कॉमेडी, लोक हांसता आनी लोक ताळयो वाजयता. त्याच्या फुडें परफॉर्मन्स आसा, त्याच्या फुडें कला आसा, तें म्हाका थंय शिकपाक मेळ्ळें. आनी इतकी जी म्हाका दिसता कला, इतकी कला आसा, इतकें आर्ट आसा, तें म्हणजे वायड जालें. एंगलूच वायड जालो की हां, कला म्हणल्यार एदी आसा जी आपल्याक खबरूय ना. तातूंत बरेच फॉर्म आसता, जशें रियलिजम आसता, एब्सर्डिजम आसता. आनी एब्सर्ड हो म्हज्या खूब जवळचो फॉर्म, म्हाका तो आवडटा. पयली गोश्ट म्हणजे एब्सर्डीचें डेफिनेशन सांगना हांव तुमकां, पण जें दुख्ख आसता न्ही, तें दुख्ख केन्नाच सोंपना आनी तें तुमकां एक्चुअली कळना, पण तें जाणिवेंतल्यान तुमकां कळटा, तें जाणवता. तर ती जाणीव म्हणजे एब्सर्डिजम, आनी ती जाणीव म्हाका खंय तरी जावपाक लागली, आनी म्हणून हो एब्सर्ड फॉर्म म्हाका आवडपाक लागलो. सो अशा रितीन म्हाका पुण्या बरें शिकपाक मेळ्ळें आनी आसा आज हांगा. मातशें सायंकीत फाटल्यान वळून पळयतना म्हाका एक सांग, तूं तुजें जल्म म्हणटा तो एज फार एज म्हजी म्हायती आसा ते प्रमाणे गोंयच्या वेऱ्या रेश मागूस ह्या गांवांत जालो. आनी थंयच म्हणजे कशें आसा की एक मेंटेलिटी आसा की गांव म्हणल्यार थंय व्हडलोसो एक्सपोजर मेळना, कळ्ळें तुका. सिटी पासून खंय तरी पयस आसता आनी गांवचें जें वातावरण आसता तें वेगळेच पद्दतीचें आसता, व्हेरी डिफरंट फ्रॉम सिटीज, कळ्ळें तुका. सो त्या गांवांत तुजो जल्म जालो, शिक्षणूय थंयच जालें, बरोबर. सो त्या गांवगिऱ्या वाठारांत तुका कितलोसो एक्सपोजर मेळ्ळो कलेक? म्हणल्यार ल्हानपणांतल्यानूच तुका आवड आसा अशें तुवें आतांच सांगलें ह्या कलेची, पूण ती आवड तुजी दाखोवन दिवपाक स्टेजीर बी अशें हें खंय मेळ्ळें तुका, प्लॅटफॉर्म खंय मेळ्ळें गांवांत? करियर करपाचें ठरवून नाशिल्लें म्हजें, पण नाटक हांव ल्हानपणा कडल्यान करतालो. शांतादुर्गा देवूळ आसा वेऱ्या, आनी ते ल्हानपणा पासून ते गवळणकालो बी जाता, ल्हान भुरग्यांची नाटकां जाता, थंय हांव काम करतालोच. आनी किशोरी बाई आशिल्ली थंय, तेंच्यांनी
भाटकुळी किशोरी भाटकुळी. हय सो ती शिकयताली की कशें करपाचें कितें करपाचें वाक्य कशी घेवपाची. तर थंय नाटक करता करता मागीर मातशें वय वाडटकूच व्हडल्या नाटकांनी काम करपाक मेळटा. 2 अंकी नाटकांनी एकांकिका. सो तेन्ना मागीर पप्पा बरोबर हांव काम करपाक लागलो. पप्पा एक्टरूच आसा पण तो हौशी रंगभुमीर काम करता. तर हौशी रंगभुमीर हांव काम करतालोच. मागीर शांतादुर्गा आसूनी शिरोड्या कामाक्षी थंय नाटक जाता. महालक्ष्मी पणजे थंय नाटक जाता. 3 कडेन ही वर्सान आमी नाटकां करताले. तर गांवांतल्यान म्हाका हें करपाक मेळ्ळें आनी आवड ही म्हजी आवड आसा म्हाका कळ्ळें. पयली गोश्ट खूब म्हत्वाची आसता. शाळेन केन्ना तुका चान्स मेळ्ळो? कारण आतां शाळेनूय बी तशे तरेचे वक्तृत्व स्पर्धा, वेशभूषा स्पर्धा अशे पद्दतीचे कितें? एक्चुली ना. एकदांच हांव फक्त गांधीजीचें शाळेचें मातशें नांव सांग तूं खंय हांव शिकला? प्रगती हायस्कूल वेऱ्या हातून शिकला 10वी पर्यंत. तेच्या पयलीं 1st to 4th स्टँडर्ड हांव आर लेडी ऑफ रेमेडीज हायस्कूल निल्ला थंय आशिल्लो. हय आनी थंय आसतना हांवें गांधीजीचो एक रोल केल्लो. तर म्हाका फर्स्ट प्रायज दिल्लें तेंच्यांनी. कित्याक तर सगळे केंस कापिल्ले हांवें. खड्डो जालो खड्डो जाल्लो अक्षरशः? हय गांधी आनी फक्त फाटल्यान टोटली इंटू दी भुमिके भितर. वय कितलें आशिल्लें तेन्ना तुजें? फर्स्टान बी आसतलो तेन्ना हांव. सादारण 5-6 वर्साचो. हय आनी तेन्ना म्हाका फर्स्ट प्रायज व्हडलेशें कळनाशिल्लें. कळनाशिल्लें. पप्पान तो खड्डो करून म्हाका हाडलो आनी तो स्टेजीर दवरलो आनी ते लोकांक इतकें आवडलें की तेंच्यांनी प्रायज दिवन उडयलें म्हाका. व्हेरी गूड व्हेरी गूड व्हेरी गूड. तर अशें आशिल्लें पण बाकी प्रगती हायस्कुलान बी इतकी हांवें नाटकां करूं ना. तेन्ना थंय तशें नाशिल्लें काय. जे नाटकाची आवड जाली म्हाका ती ह्या हौशी रंगभुमीर काम करता आसतना म्हाका नाटकाची आवड लागली. सो तुवें तुज्या बाबाचो विशय काडलो आतां पप्पाचो तुज्या थोडो वेळ पयलीं की तुजे पप्पा एक हौशी नाटककार आसा कळ्ळें तुका. सो म्हज्या म्हायती प्रमाणे नागेश कामत पप्पाचें नांव कळ्ळें. पूण तें हौशी नाटक म्हणजे तुका खंय तरी ल्हानपणांतल्यान बाळकडू हें घराण्यान आशिल्लें अशें म्हणूं येता? हय आशिल्लेंच ऑफकोर्स. कारण पप्पाक हांव परफॉर्म करता आसतना पळयता. ताजी एक एनर्जी आसा ती वेगळीच एनर्जी आसा आनी ती एनर्जी न्ही सगळ्यां भितर येना. ती एनर्जी आसा ती तो टायमींग आसा ताका खबर आसा. पण ऑफकोर्स हौशी रंगभुमीर काम करता त्या खातीर एक्सपोजर तुमकां चड मेळना. सो ते तितलेंच उरलें. ओके. पण ताच्या कडल्यान म्हाका बऱ्योच गोश्टी कळ्ळे. एक कॉमेडीचो वेगळो म्हणजे लक्ष्मीकांत बेर्डे बी ज्या पद्दतीन काम करताले जी तांची एनर्जी आशिल्ली त्या पद्दतीन पप्पा काम करता. व्हांवोवन घेता ते भुमिके भितर स्वता एकरूप जाता. तो फॉर्म म्हाका तसो थंयच्यान कळिल्लो एक्चुली. एक्चुली कशें आसा की तूं नीज गोंयकार गोंयांत जल्माक आयलो पूण तुका खंय तरी गोंया भायरूच तुवें आपले चडशे कलेचे जे हें आसा चडशे गोंया भायरूच दवरले वचप. तें कित्याक करचें पडलें तुका? अशें दिसलें ना की आमच्या गोंया भितरूच रावन आपणें कितें तरी करचें गोंया भायर वचचें अशें कित्याक दिसलें अशें? हें पळय फॅक्ट अशी आसा की हांगा इंडस्ट्री ना. बरोबर इंडस्ट्री जी आसा पण ती खूब ल्हान आसा अजून डेवलप जावं ना. आनी फिल्म सुद्दां तश्यो फिल्म्स जायना जशें ते मुंबय जाता. जशें अनुराग कश्यप नवाजुद्दीन सिद्दीकी इरफान खान ज्या पद्दतीन काम करता ज्या पद्दतीन ते कले कडेन पळयता ती पद्दत अजुनूय हांगा ना तशी. कलाकार आसा कलाकार पळयता त्या पद्दतीन पण इंडस्ट्री ना तशी फॉर्म जावं ना अजून. सो म्हाका ते इंडस्ट्रीन काम करपाक जाय जाल्यार म्हाका भायर वचचोच पडलो. म्हणून हांव भायर गेल्लो. पण म्हाका इच्छा आसा गोंयान अजुनूय गोंयाच्या फिल्मान काम करपाक म्हजी खूब इच्छा आसा. म्हाका दिसता थंय म्हाका म्हणटा अरे तूं गोंयान कितें कितें काम केलां आनी म्हज्या सांगपाक कांयच उत्तर नासता म्हज्या कडेन. कारण हौशी रंगभूमी सोडली तर हांवें कांयच काम करूं ना. म्हाका खूब जाणां हय कारण बरेच जाणां आसा जीं नाटकां बसयता हांगा. बरेच डॉक्टर थळी आसा हे आसा पप्पा तेंच्या नाटकांनी बी कामां करतालो. पण म्हजी तशी कांयच वळख ना. आनी भायरचे लोक सुद्दां पुणेकार आसूं मुंबयकार जे इंडस्ट्रीन काम करता ते हांकां वळखता. सो ते म्हाका विचारता की तूं हेंच्या बरोबर कामां केल्या हांच्या बरोबर हेंच्या नाटकांनी कामां केल्या. तर तेन्ना उत्तर नासता म्हजे कडेन. हांव सांगता की ना हेंच्या बरोबर हांवें काम करूंकूय ना. हांवें कला अकादमीन प्रयोग करूं ना. म्हणजे गोंयच्या व्हडल्या थिएटरान हांवें प्रयोग करूंकूच ना अजुनूय. तर म्हजी खूब इच्छा आसा प्रयोग करपाची. पळोवया. बेजिकली तियात्र बी आसा पळय हे गोंयची खंयची तरी वळख कळ्ळें तुका. सो चडशी जी गोंयांतल्यान जी तियात्रां निर्माण चडशी मॅक्झिमम तियात्रां गोंयानूच निर्माण जातात. ती मागीर गोंयांतल्यान ती आतां जॉन डिसिल्वा प्रिन्स जेकब सारके कलाकार आसा ते इंडियेच्या भायर ती तियात्राचो प्रयोग करतात. तुका केन्ना तियात्रान बी काम करचें अशें दिसलें ना? म्हाका दिशिल्लें तियात्रान काम करपाचें पण केन्ना पुण्या वतकूच तो कारण कितें आशिल्लें
तियात्र तशें पळोवपाक फक्त फेस्ताक बी जाता तशेंच केन्ना ताचो कला अकादमी पळोवंक हांव वचूं ना. सो जेन्ना फेस्ताक बी जाता तेन्नाच पळयतालो. तो फॉर्म म्हाका खूब आवडटा. म्युजिकल थिएटर आनी तो ह्युमर आसता, एक वेगळो ह्युमर आसता. एक वेगळीच एक्सेंट आसता, वेगळ्याच पद्दतीची कोंकणी. सो ताचो एक फॉर्म वेगळो आसा. तर आमी एक्चुअली म्हज्या सिनियरान केल्ले, अभिषेक महादीप म्हणून नांव आसा ताचें. म्हजो सिनियर तो ललित कला केंद्रान, तोय गोंयचो, काणकोणा रावता. ताणें तें तियात्र मराठी भाशेन केल्लें आनी हें पयले फावट जालें. आनी ते ललित कला केंद्रान आमकां अशें हें आसता, एक्सरसायज आसता, तुमी तुमचें नाटक बसोवपाचें. तेन्ना ताणें थंय तें नाटक बसयल्लें. सो तेन्ना तो म्हाका सिनियर म्हणजे हांव जेन्ना एडमिशन घेतलें तेन्ना तो पास आवट जाल्लो. सो ताजें तें नाटक हांवें सीडीर पळयलां. सो म्हाका तेन्ना दिसलें की ना, ह्या फॉर्मान काम करपाक जाय. आनी हो फॉर्म सुद्दां वेगळो आसा. जे आपल्याक पावोवपाक जाय लोकां पर्यंत ते ह्या फॉर्मांतल्यान भायर सरूं शकता. सो तेन्ना म्हजी इच्छा निर्माण जाली. पण आतां पळोवया. मदीं हांवें विचार केल्लो की करुया तियात्र मराठी भाशेन, पूण तें पळय तशें वर्कआवट जावं ना. आतां समजा तुका ऑफर आयली तियात्रांत काम करपाची कोंकणी, जाल्यार तयारी आसा? हय, तयारी आसा. ओके. आयल्या केन्ना ऑफर बी अशी? ना, तियात्राची ऑफर येवना. कारण बऱ्याच लोकांक खबर ना की हांव गोंयचो. कारण हय, पयरूच हांव भायर नागेशी गेल्लो. तर आमचो कुलदेव नागेश. तर थंय गेल्लो तर लोकांक मराठी भाशेन उलयताले सगळेच म्हजे कडेन. तर तांकां खबरूच ना. मागीर तेंच्यांनी विचारलें, तुमी हांगा इथे काय तुमी फिरण्यासाठी आल्यात का? तर तांकां म्हणलें ना, हांव गोंयचो, बेतीबेरा म्हजें गांव. आनी तांकां तें हें जालें की दे वर सरप्रायज. हय, की हय गोंयचो. सो बऱ्याच लोकांक खबर ना की हांव गोंयचो आसा. एक्झॅक्टली. आतां गोंयान अशें कितें तुका दिसता की बाबा आपूण गोंयचो म्हणून लोकांक कळचें, हे खातीर कितें तरी गोंयांतल्यान तुवें करचें अशें? पळय, कळचें म्हणजे हांव गोंयचो अशें कळचें म्हणून न्हय, पण म्हाका अशें दिसता की गोंयांतली इंडस्ट्री वाडपाक जाय आनी बरे प्रोजेक्ट्स येवपाक जाय. कारण गव्हर्मेंटा कडल्यान सुद्दां कितें तरी अमावंट मेळटा पिक्चर काडटा तेन्ना कोंकणी भाशेन. सो ती अमावंट मेळटा आसतना ताचो फायदो करून घेवपाक जाय आनी बरे फिल्म्स काडपाक जाय. आनी कितें आसा, जेन्ना फेस्टिवलान आमी ती फिल्म भोंवडयता तेन्ना ताका भाशेचें कांयच हें नासता. सो तशे फिल्म्स जावपाक जाय गोंयांत अशें म्हाका दिसता. म्हाका एक सांग, तुजो आतां सगळो प्रवास आसा अभिनयांतलो, ल्हानपणांतल्यान आतां मेरेन, कळ्ळें तुका? ह्या सगळ्या प्रवासा भितर तुजेर प्रभाव खंयच्या व्यक्तिमत्वाचो पडलो? एक प्रभावी व्यक्तिमत्व जाचो तुजेर प्रभाव पडलो आनी तूं आनीक तुज्या भितर एनर्जी आयली करपाची? असो एक व्यक्ती ना. आनी तूं खंयच्या एक्टराक विचार, ते एक व्यक्ती तुका नासतलो. कारण एक्टींग शिकोवपी बरेच लोक आसता आनी बऱ्याच लोकां कडल्यान थोड्यो गोश्टी मेळटा. सो असो एक व्यक्ती ना. पण ऑफकोर्स नाटक हांव वाचतालो, नाटकां वाचतालो बरीच. विजय तेंडुलकर आसूं, एलकुंचवार आसूं, तर हेंची नाटकां वाचता आसतना तांचोय प्रभाव कळ्ळो म्हाका, पडलो. आनी ती क्वॉलिटी कळ्ळी. ते क्लासीक नाटक कशें आसूंक जाय तें म्हाका कळ्ळें. आनी लायफान सुद्दां बरीच जाणां म्हाका मेळ्ळीं जेंच्यांनी बऱ्योच गोश्टी शिकयल्यो. अजुनूय थोडे जाण आसा जे म्हाज्या बरोबर आसा, सिनियर लोक, जसो सुभाष शिरसाट, स्नेहा माजगांवकर, अशे बरेच जाणां आसा. सो तेंच्या कडल्यान बरें शिकपाक मेळटा. आतां ह्या सिरियलान उदय टिकेकर, रोहिनी हट्टंगडी, तर ती मनशां दे आर ग्रेट आनी इतकी डावन टू अर्थ आसा. तेंच्या बरोबर काम करता आसतना मजा येताच, पण ज्या इंटेन्सिटीन काम करपाचें आसता न्ही, ती इंटेन्सिटी तेंच्या बरोबर काम करता आसतना मेळटा आपल्याक. आनी पाठ करपाची गरज पडना. कितें जाता, आमकां न्ही 5 मिनटां पयलीं अशें स्क्रिप्ट येता हातान आनी ते व्हडले बरयल्ले आसता डायलॉग सगळे. तर ती पाठ करपाचें बी कांय नासता. ते वाचपाचें, ते फक्त अंडरस्टँड तकलेन दवरपाचें. तें फुडलो मनीस कितें म्हणटा ताका हांव कितें रियॅक्ट जाता, हांव कितें म्हणटा, ते हे सगळे विचार करून म्हाका करचें पडटा. पण जेन्ना रोहिणीताई उदय टिकेकर समोर आसता, आमी एकदां ते 2दा सीन वाचता, पुरो जाता आमकां इतलें. कारण फुडलो मनीस तितलो ताकदीचो आसा न्ही, तो जेन्ना इमोशन दिता न्ही, सांबाळून घेता. आनी तो ज्या इंटेन्सिटीन परफॉर्म करतलो न्ही, हांवें फक्त तेजे कडेन पळयल्यार तरी म्हाका रिएक्शन म्हज्या चेहऱ्याचेर येता. म्हाका रियॅक्ट जावचो पडना. ताची वाक्य आयकता आसतना आपोआप रिएक्शन येता म्हाज्या तोंडार. सो ही ताकद आसता व्हडल्या एक्टर्सची. आनी थोडे अशे एक्टर्स आसता की मास्टर्साक वेगळेच रिएक्शन दितले, मास्टर जेन्ना लायता तेन्ना वेगळेच रिएक्शन दिता आनी क्लोजाक वेगळेच करता. तेन्ना गडबड जाता, कारण म्हाका खबर ना फुडलो एक्टर कसो रियॅक्ट जातलो. सो म्हजी इंटेन्सिटी आनी ताची इंटेन्सिटी मॅच जायना. एकदां बऱ्याच सिनांक सगळ्यांक दिसचें ना तें,
पण जे क्रिटिक्स आसा जे ह्या फिल्डान बारीकसाणीन पळयता तांकां कळटा. हय बारीक सारीक पळयता तांकां कळटा की एक सीन आशिल्लो त्या सिनान म्हजी आई ब्रेकअप जातलो म्हजी आई खूब रडटा मास्टरान तिणें करूं ना तें सो म्हाका क्लोजान म्हजो जेन्ना क्लोज आशिल्लो तेन्ना हांवें म्हज्या इंटेन्शनीन घेतलें पण सीन पळयता आसतना आरे हांगा तर ही रडटा सो आनी रिएक्ट जावपा जाय आसलो हांव पण तें म्हाका खबरूच नाशिल्लें सो अशा पद्दतीन काम जाता बऱ्याच जाणांची वेगळी वेगळी पद्दत आसता काम करण्याची तर ती सांबाळून घेवपाक जाय कळ्ळें तुका. आयज मेरेन तुवें आतां केलें पळय कंटिन्युअस तुका फोन करून तुजेर टिका करपी बाबा सांकेत तूं हांगा चुकला तुवें हांगा सुदारपाक जाय यू शूड वर्क मोर बेटर अशें परत परत सांगपी व्यक्तिमत्व कोण आसा तुज्या लायफान म्हणजे जो तुजी प्रत्येक भुमिका बारीकसाणीन पळयता आनी तुका चुकलें किंवा सुदारणा जाय बरें जालें जाल्यार बरें म्हणटा वायट जालें जाल्यार तुका कंटिन्युअस हें करता अशी कोण व्यक्ती तुज्या लायफान जाका लागून तूं सुदारपाक पावता म्हणजे स्क्रिनार बसलो की तुका दिसता की बाबा आपणें आज हांगा कितें चुकयलें जाल्यार त्या व्यक्तीचो आपल्याक फोन येतलो आपल्याक अशी कोण व्यक्ती आसा जिका तूं कंटिन्युअस सुदारिल्लो जाय. हें उत्तर एक्चुली फिल्मी जातलें पण हांव तरी सांगता की हांव स्वता आसा हांव स्वताक सांगता कारण कितें जालें हांव तुका तें सांगता शिक्षणाचो खूब फायदो जालो म्हाका त्या शिक्षणांतल्यान म्हाका कळ्ळें की हें बरोबर आनी हें वायट म्हणजे हें चुकीचें तर थंयच्यान म्हाका खूब फायदो जालो. हांव दुसऱ्यां कडल्यान आयकता पण कितें घेवपाचें तें म्हजेर आसा कळ्ळें न्ही सो म्हणून हांव स्वताक सांगता की ना सांगीत ही रिएक्शन बरोबर नाशिल्ली हें बरोबर हें बरें केलें तुवें सो हांव स्वताक तें सांगता स्वताच हांव एक्चुली हें आसा पण आतां एक मनीस म्हाका मेळ्ळा तो म्हणजे विजय निकम तुजो म्हाजो ब्रेकअपान तो मिराच्या काकाचो रोल करता विजय निकम तो मनीस म्हाका सारको फोन करून सांगता बरो सीन जालो जाल्यार तो सांगता की तुवें हातून कितें बरें केलें कशा पद्दतीन केलें जी तुका नॅचरल रिएक्शन मेळ्ळी ती कशा पद्दतीन मेळ्ळी आनी ती कशी तुवें घेतली तेंय सांगता आनी चुकीचें वायट जाल्यार तेंय सांगता की हो न्ही मातसो खूब मोव जालो हांगा हें अशें जालें तशें जालें तो म्हाका सांगता. सो म्हाका एक सांग आतां तूं गोंयकार महाराष्ट्रान चडसो तूं आतां महाराष्ट्रानूच आसता मुंबय आसता आय गेस मुंबय आसता न्ही हय सो थंय तुका म्हणजे गोंयकार म्हणून कशे पद्दतीची वागणूक मेळ्ळी कारण गोंयकार गोंयचें नुस्तें गोंयची कोंकणी गोंयचे काजू हे सगळें फेमस आसा सो थंय तुका कशे पद्दतीची वागणूक मेळ्ळी की बाबा आमी सगळे महाराष्ट्रीयन आमचे भितर कोण तरी एक गोंयकार आसा कोंकणी उलोवपी कशे पद्दतीची वागणूक मेळटा. वागणूक म्हाका खूब बरी मेळ्ळी थंय समथींग स्पेशल बी अशें स्पेशल म्हणल्यार तांकां अशें दिसता की नुस्तें बीन हांव कसो रावता थंय नुस्तें ना तुका आनी कसो रावता कारण म्हजो डिरेक्टर आसा हेमंत देवधर डिरेक्टरान म्हणलें की ताजो कोण तरी फ्रेंड आशिल्लो तर ताका नुस्तें आनी जेवण आवडना म्हणून तो मुंबय सोडून परतो गोंयान आयलो तर अशें आसा तो म्हणून तूं कसो रावता तर आसा तें करपाचें आसा तर रावचेंच पडटलें एडजस्टमेंट तुमकां करचीच पडटली सगळ्याच बाबतींत. म्हाका एक सांग तुज्या संबंध अभिनय प्रवासांतलो एक तुका खास याद उरत सारको खीण जो तुका याद उरता लायफ लाँग तुका याद उरतलो असो कितें खीण आसा. रात्रीच खेळ जाले जेन्ना हांव सिरियल करतालो न्ही तेन्ना म्हजी पद्दत वेगळी आशिल्ली काम करण्याची हांव मातसो ऑड म्हणना पण जे सगळे करता तशें हांव काम करना म्हाका तें आवडना टिपिकल म्हाका आवडना टिपिकल शाहरुख खान बी म्हाका तें आवडना हांव म्हज्या पद्दतीन काम करता म्हजो रोमॅन्स वेगळो आसतलो म्हजी कॉमेडी वेगळी आसतली समथींग युनीक करपाचो प्रयत्न. हय युनीक म्हणल्यार म्हजें हांव जेन्युअन आसा तर जेन्युनिटी हांव ज्या जेन्युअन कॅरेक्टर हांव करतलो त्या पद्दतीन पण रात्रीच खेळ चालू आसतना सुरवातीक आमचो क्रिएटीव हेड आशिल्लो तर ताका तें आवडूना काम ताका तें टिपिकल जाय आशिल्लें की तो आड्डता ताचें लग्न तुटला पयलीच एंट्री एक्चुली म्हजी शुटिंगेचो पयलो दीस पयली एंट्री अभिराम करतालो आयलो आनी भाव आसता म्हजें लग्न तुटिल्लें तर भाव म्हाका कितें तरी विचारता आनी ताका म्हणटा की तूं ओगी राव तुज्या खातीर म्हजें लग्न तुटलां तर कितें जालें हांव करता आसतना भितर म्हजे सगळे विचार चालू आसा आनी विचार चालू आसतना हांव आयलो ताणें म्हाका म्हणलें ओगी राव तुज्या खातीर म्हजें लग्न तुटलां आनी अशें म्हणून हांव गेलो इंटेन्सिटी करेक्ट आशिल्ली पण तांकां जाय आशिल्लें की तें आड्डोवपाक तांकां तो आवाज जाय आशिल्लो की ओगी राव तुज्या खातीर म्हजें लग्न तुटलां तर तें म्हणलें कित्याक आड्डोतलो तो आड्डोचो ना पण तेन्ना मातसो डिप्रेशन न्हय पूण मातशें फ्रस्ट्रेशन आयिल्लें की तांकां काम आवडनाशिल्लें म्हजें पण त्या मागीर हळू हळू हांवें कोप अप केलो स्वताक
आणि कारण ती फेज खूप वायट आसता. तुमी पयल्या सिरियलीन काम करता, पयलीं तुमकां एक्सपोजर आसा आनी ज्याने म्हाका कास्ट केला ताकाच म्हजें काम आवडना जाल्यार तें चुकीचें आसता. मागीर म्हाका तें वायट दिसतालें. पण एका लेवलार हांवें तें सगळें वगळलें. सगळें तकलेंतल्यान काडून उडयलें. म्हणल्यार म्हाका काम करपाचें आसा आनी हांव काम करतलों. आनी परत म्हज्या पद्दतीन हांव काम करपाक लागलो. कारण तें टिपिकल पद्दतीन जेन्ना काम करपाक गेलो तें म्हाका जमूना. सो परत हांव म्हज्या पद्दतीन काम करपाक गेलो आनी मागीर ते कॅरेक्टर खूब वाडले आनी तांकां ते खूब आवडपाक लागले. सो हांव तेंच सांगूंक सोदतालो तांकां की म्हाका म्हजें करूं दी. हांव वेगळ्या इंटेन्शनी करता. पण नवीन आसल्या कारणान उलोवंक शकना. आतां उलोवंक शकता हांव. आतां हांव एक्सप्लेन करूंक शकता. आतां मातसो इस्टॅब्लिश जाला. तेंच म्हाजें आयकुपी लोकांक म्हजें आयकुपाचें आसता. पयलीं तशें नाशिल्लें. सो ते मातशें एडजस्टमेंट करपाक लागली त्या सिरियली खातीर. आनी तो प्रवास म्हाका रात्रीच खेळ जालो तो प्रवास म्हाका खूब याद उरतलो. त्या प्रवासान हांव खूब शिकलो ह्या सिरियली पेक्षा. आतां मातशें वेगळो क्वेश्चन विचारता तुका हांव. तूं आतां गोंय सोडून जेन्ना पुण्याक गेलो कळ्ळें, इतलीं वर्सां तूं गोंयांतूच आशिल्लो. तुजे सगळे इश्ट, तुजे सवंगडी, तुजे शेजार पाजार हे सगळे एकदम सोडून खंय तरी दुसऱ्या वातावरणांत तूं गेलो. तेन्ना एडजस्टमेंट कसो कितें केलो? म्हणजे खंय तरी तुजें डेलीचें घरांतल्यान भायर सरलो बाबा शेजारचो एक भुरगो आपलो फ्रेंड, शाळेंतले आपले सगळे फ्रेंड, आपली घरची, आपली आई बाबा सगळ्यांक सोडून एकदम वेगळ्या हातून तूं गेलो. ते कशें कितें तुवें एडजस्ट केलें? एक्चुली तुका तेंच म्हणलें की म्हाका हांगा ती गोश्ट मेळनासली जगपा खातीर. आनी ती थंय वतकूच म्हाका रिजन मेळ्ळें की ह्या गोश्टी खातीर हांव जगता, ह्या गोश्टी खातीर म्हाका जगपा दिसता. म्हणून म्हाका थंय रावलो हांव, टिकलो. पण तरी याद म्हाका सगळ्यांचीच येताली. आवय आसूं दी, बापूय आसूं दी. आनी तेन्ना म्हजी आवय बापायची परिस्थिती मातशी कमी आशिल्ली. सो म्हाका आनी तेन्नाच म्हज्या पप्पाचें बायपास जाल्लें. बायपास सर्जरी जाल्ली. सो म्हाका ती याद येतालीच. आनी ही फिल्ड तशी वेगळी आसा. ह्या फिल्डान फुडें कितें जातलें तेन्ना म्हाका प्रश्न आशिल्लो. सगळ्यांक पडिल्लो, पप्पाकय पडिल्लो. पण पप्पान म्हाका खूब आत्मविश्वास दिलो. पप्पान म्हाका कॉन्फिडन्स दिलो की तूं कर. पळोवया फुडें कितें जातलें तें पळोवया. कांयच जावना न्ही, शॉप घालूं. गोंयान एक शॉप उगडुया, थंय येवन तूं बस. धंदो करुया. हय. सो पप्पा म्हज्या फाटल्यान आशिल्लो. सो तें सगळें जालें. आनी फ्रेंड्सां सगळीं फ्रेंड्सां कडल्यान तसो कॉन्टेक्ट तुटलो म्हजो. पण जेन्ना हांव गोंयान येतालो तांकां पयलीं मेळटालोच हांव. आनी अजुनूय मेळटा. सो तसो कॉन्टेक्टान आसा. पण ताचें आसाच मातशें वायट दिसताच. आनी कारण कितें जालें तरी तें परकेंच. जेन्ना काम नासता पळय तेन्ना तें परकेंपण तुका जाणवता. काम आसता तेन्ना कांय कळना. पण जेन्ना सुट्टी बिजी उरता. जेन्ना सुट्टी आसता, घरा बशिल्लो आसता न्ही, तेन्ना मागीर याद येता म्हाका. तेन्ना फोना चालू आसता म्हजी. घरान आनीक कोण कोण आसा तुज्या? हांगा म्हणजे फॅमिली तुजें मेन घर तुजें घरा वेरें आसा. थंय कोण कोण आसा घरान? मम्मी पप्पा, भयण आसा म्हजी, आजी, चुलत आजी, चुलत आजो आनी काका आनी काकी. सो इतलो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा तुका फाटल्यान. ग्रेट ग्रेट. सो म्हाका फुडें सांग, तूं आतां एक्चुली तूं यंग आसा, तुजी एज खूब हें आसा. नॉर्मली 23, 24, 22 ह्या एजीचेर भुरग्यांक अशें जे तरणाटे पिरायेचेर तांकां अशें दिसता की मजा मारची, फ्रेंडां बरोबर भोंवचें, लायफ एन्जॉय करचें, दिसभर ट्रॅकाक वचचें, पिकनिकेक वचचें, यू शूड एन्जॉय युअर लायफ. अशा वेळार तूं खंय तरी 24 तास काम करता, कळ्ळें तुका, इतले यंग एजीचेर. सो तुका तशा पद्दतीची फिलींग येना जेन्ना तूं पळयता की बाबा हे भुरगे मजा मारता, आपूण हांगा दिसभर कॅमेरा फुडें बसून हें कशें खंय तरी ब्रेक जाय आपल्याक, मातसो 1 दीस 2 दीस तांच्या भशेन एन्जॉय करचें, अशें केन्ना दिसलें ना? खूब काम जातकूच दिसता म्हाका तशें. पण तेंच परत म्हजें उतर तें आसा की म्हाका म्हजें एन्जॉयमेंट तातूंतच आसा. हांव थंय एन्जॉय करता खूब. घरा येतकूच म्हाका वाज येता. आनी थंय खूब मजा करता आमी. पण उदय टिकेकर आसूं दी, रोहिणी ताई आसूं दी, आमी जेवपाक बसता न्ही तेन्ना बेत आसता आमचो सगळो. म्हणजे उदय सर येता तेन्ना तो सांकीत बटर चिकन मागवलें, कोफ्ता मागवलें आनी आयस्क्रीम मागवलें, अजून काय पाहिजे तुला? तर असो बेत आसता. आमी सगळे अशे जेवणाक बशिल्ले आसता सगळेच जाण. सो ती एन्जॉयमेंट म्हाका फार हांव थंयच एन्जॉय करता एक्चुली. पण सुटी आसता तेन्ना म्हाका मातशें दिसता की म्हणजे खूब दीस जर शूट जालें, एकदां अशें जाता की 24 वरां काम करता, 48 वरां बी काम जाता. 24 सुद्दां न्ही, 48 वरां काम जाता. आनी मागीर सुटी जाय पडटा तुमकां. न्हीद जायना, दोळ्यार दिसता, कॅमेरारूय दिसता एकदां. तर तेन्ना तुमकां सुट्टी जाय पडटा. तर तेन्ना मागीर आनी तें फिलींग येता.
कारण कितें आतां नोकरी करता न्ही तर नोकरेक आमी सुटी घालूं शकता की म्हाका फाल्यां सुटी जाय हांव सुटी घेता. पण हांगा तशें जायना. तुका कंपल्सरी थंय रावचोच पडटा. तुजी इच्छा आसूं नासूं तुका करचेंच पडटा शूट. दॅट इज ट्रू. हय आनी एक एकदां स्केड्यूल पळयता हांव तर 27-28 सीन लायिल्ले आसता. 28 सीन एका दिसाक. एका दिसा आनी तेन्ना कोणूच अवेलेबल नासता. हांव आनी हिरोईन आसतली आनी कोण तरी अशे 2-3 जाण फक्त 28 सीन. तर तेन्ना मागीर दिसता अरे यार आतां कशें करपाचें. पण तें तुमकां करचें पडटा. ती एनर्जी शेवट पर्यंत तुमकां दवरची पडटा. मागीर 12 जावनी नाल्यार 2 जावनी रातची तुमकां ती एनर्जी दवरचीच पडटा. ते फ्रेशनेस तोंडाचेर मेंटेन करचें तो मेंटेन करचोच पडटा. पण तें काम आसा. तें करचेच पडटलें. तें हांव एकटोच करता अशें न्ही. तें इंडस्ट्रींतले सगळेच जाण करता. ऑफकोर्स शाहरुख खान सुद्दां करता. येदो व्हडलो तो स्टार. ताका जाय तेन्ना तो शूटिंग करूं शकता. पण तो रातचो जर स्केड्यूल आसलें रातचो सीन आसलो भायर तर तोय करता. सो तें करचेच पडटा. सो एक्चुली सायंकिता कडेन आनिकूय खूब गजाली करपाच्यो आसा. खूब कितें ताजे कडेन उलोवपाचें आसा. ताकाय बी खूब कितें आमकां सांगपाचें आसा. कारण गोंयान आयले उपरांत आपली गोंयकारपणाची आपली सगळी जी पळय ताणें त्रास कश्ट घेतले फुडें सरपाक खंय तरी ताका आपले भुंयेर येवन हो इंटरव्यू ही मुलाखत दितना आनिकूय खूब कितें सांगपाचें आसा. म्हाकाय खूब कितें विचारपाचें आसा. ताका लागून हो भाग आमी हांगाच सोंपोवया. हांगाच ब्रेक घेवया. परत मेळुया फुडल्या भागान फुडल्या गजाली मेरेन. तो पर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.